सकाळी बोटीची? सकाळी सर 11:45 सुमाराक बोट हांगा वचत आसली पॅसेंजर बोट, ती पलटी जाली दर्यान. त्याची एक्झॅक्टली लाटाक लागून जाली की मशीन बिगाडली खबर ना, पलटी जातकच आमी एक्शन घेतली. सगळ्या टावरांक कळले, इन्चार्जांक कळले, एक्शन क्विक केली. सब बोटी आमची जेस्की वगैरे सगळे जाण येयले तेन्ना हेल्पाक केले सगळ्यांनी. मागीर तांकां टोटल ते 10-30 मेंबर आसले, ते सगळे तांकां सगळ्यांक भायर काडले. त्याच्यात 6-7 जाण सिरियस आसले, 2 जाण भुरगे आसले, 4 हे आसले तेंचे व्हडली आसली, दोगां अशी जाणटी दोगां आसली आनी 2 अशे आसले. 6-7 जाण अशे मेळून आसले. त्याच्यातलो एक भुरगो टोटली सिरियस जाल्लो, ताका आमी CPR आनी बाकीच्यांकय दिलो तितलो, ऑक्सिजन बीत लायलो. आनी एक तेतूंतलो मातसो चड वगत उदकान भितर व्हरल्यामुळे तो डेड जालो. बाकी सगळ्यांक आमी तांकां वयर काडले. बाकीचे एक सिरियस आसले ताका GMC शिफ्ट केले हांगासून. मागीर तुमची टीम कितले रेस्क्यू करपाक धांवलो? रेस्क्यू करपाक टीम टोटल आमचे टोटल कमीत कमी 10-15 जाण तरी उदकान गेल्ले हांगासून. जसो आमचे जेस्के 2 गेले, जीप आमचे 2 हांगा आयिल्ले, लायफगार्ड आमचे 7-8 जाण भितर उदकान गेल्ले. ताका लागून आमकां सगळ्यांक भायर काडपाक तितले फास्ट क्विक एक्शन करूंक गावले. म्हजें नांव सुजन नागवेकर, लायफगार्ड कॅप्टन.